पीओपी मुर्त्यांचेर बंदी घालपाचो सरकारान घेतिल्लो निर्णय अजूनय कडक करपाची काळाची गरज आसा। पीओपी मुर्त्यो राज्यांत तयार जावंक लागल्या, ताचेरूय बंदी घालची पडटली म्हूण मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयलो। जे इन्सिडंट जाले हितून आमकां खुबशा भागांनी जे गणेश विसर्जन स्थळाचेर आमी पळयले की गणेश मुर्ती ज्यो आहा त्यो वेगवेगळ्या पद्दतीन अश्यो पडलेल्यो आहा। ही जी विकृती आहा ही जर खंय तरी थांबपाक जाय जाल्यार हेजेर सरकारान जो स्टेप घेतलो तो अजुनूय कडक करपाची अशी गरज आसा। ह्यो गाडयो ज्यो येणाऱ्यो गाडयो आहा त्यो गेटीचेर तांकां बंदी घालपाक जाय। हें काम सरकारान चोखपणे केलां, त्या बद्दल सरकाराचें अभिनंदन। पण गोंयांत जे प्रोडक्शन जाता हेजें म्हणजे आमचेच मुर्तीकार आहा जे कारखान्याच्या रुपान ह्या लोकांक हाडटा हांगासर कारागिरांक आनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो तयार करता गोंयांत। विसर्जन म्हळ्यार विश्वाच्या सौजन्यान कारणीभूत थारपी अशी ही प्रक्रिया। मातयेचो गणपती पुजून मातयेची पुजा, निसर्गाची पुजा अशें मानून जाणट्यांनी ही सुरवात केल्ली। मात सध्या विसर्जन स्थळांचेर पीओपीच्या गणेश मुर्त्यांचें विद्रुपीकरण आमकां पळोवंक मेळटा म्हूण पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार उलयलो। पयलींचे तेंपार लोक जे आसले ते गाळ आनी मातयेंतल्यान गणपतीची मुर्ती घडयताले। गणपती म्हळ्यार त्या मातयेची पुजा। आमकां ही माती जी आसा ती शेतां भातां कुळागरां पिकयता आनी तेका लागून आमच्या पुर्वजांनी ह्या मातयेची पुजा करपाची परंपरा जी आसा ती भाद्रपद म्हयन्यान गणपतीच्या उत्सवान सुरू केल्लेली आसा। गणपती त्याच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो तेका लागून मातयेच्यो करपाक जाय अशें आमच्या धर्मान परते परते सांगलेलें आसा। पूण ह्या सगळ्या गजालीचो विचार न करता आयज मोठ्या प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो गोंयांत हेच्या पयलीं येयल्यो आनी व्हडा प्रमाणात तेची विक्री जी आसा ती जाली आनी लोकांनी ती पुजेक लायले। आयज पुजा लावन विसर्जन जाल्लेलें आसा। 21 दिसांचे गणपती अजूनय उत्सव मनयलो वयता। आमचे पारंपारीक मुर्तीकारूय लोकांक फोटोवन पीओपीच्यो गणेश मुर्त्यो दिता। गणेश मुर्त्यांची चित्रशाळांनी तपासणी जावपाची गरज आसा। जर कोणाकय फरक कळना जाल्यार आपूण मजत करपाक तयार आसा म्हूण माती कलाकार दशरथ पेडणेकार उलयलो। ट्रेडिशनल आमचे जे पळय कलाकार आसा ते मुर्ती हाडटा आनी ते सरळ शाडूच्यो मुर्ती म्हणून विकता। ते कितें करता तर पीओपीची मुर्ती भितरल्यान ताका मातयेचो कलर मारता आनी त्यो विकता। हाका लागून इवन म्हाका सोल्युशन म्हाका अशें दिसता की इनिशियली मुर्ती पळय येता न्ही तेजेर बॉर्डरीचेर स्ट्रिक्ट चेक जावन ती मुर्ती येवपाकच जायना अशें करपाक जाय। नाल्यार इवन आतां आमच्यो लोकल शाळा आसा न्ही, लोकल मुर्तीच्यो शाळा म्हणजे आमी शाळाच म्हणटा तांकां, थंय चेकअप करून हें करपाक जाय। समज कोणाक वळखूंक कळना मुर्ती जाल्यार हांव वळखूंक सपोर्ट करपाक तयार आसा। हांव सांगूं शकता बाबा ह्यो डिफरन्स जाल्यार हांव म्हज्या शॉपार सुद्दां एक पीओपीची मुर्ती आनी एक मातयेची मुर्ती दवरून लोकांक नॉलेज दिवंक शकता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।